ह्या पोंडा बस स्टँडाच्या विशयी तुमकां तेय आवाज उडयताले. आमच्या सातत्यान म्हाका दिसता हेराल्डारूय बातम्यो येता, तशेंच बाकीच्या पेपरांनी. तशेंच आमी 10 दिसां पयलीं जेन्ना आमी कांय कामां निमतान आरटीओन आयिल्ले तेन्ना हांगची परिस्थिती पळयली आनी परिस्थिती पळोवन आमी त्या दिसा पत्रकार परिशद घेतली आनी ताबडतोब आमच्या पक्षानूय चीफ सेक्रेटरीक लेटर केले 22 मेक. डिटेल लेटर, फोटोग्राफ सगळे लावन हातून एक स्पष्ट आता जावन जवळ जवळ 10 दीस जाले. कालच्यान पावस स्टार्ट जालो. आयएमडीन इंडिकेशनां दिल्या की फुडले 4-5 दीस भयंकर पावस पडपाची शक्यता आसा म्हणून. आमी पयर सांगिल्ले की हो बस स्टँड जो आसा हो पोंडा तालुक्याचो एक बस स्टँड जो कॅटर करता सारको सेंट्रल गोंया खातीर. आनी टिचर्स आसूं, भुरगीं आसूं, पेशंट आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, बायलां आसूं, सगळे जाण हांगच्यान वतात. आनी पोंडा तालुक्याक सोरतूय लागल्या तशें म्हणल्यार 4 मंत्री आसात. मडकय, प्रियोळ, पोंडा आनी शिरोडा. 4 मंत्री आसून सुद्धा आमच्या बस स्टँडाची दुर्दशा अशें जावप ही अत्यंत दुःखाची गजाल. कारण म्हाका याद येता आमच्या भुरगेपणांत कॉलेजींनी आमी वतना आमी यूज करताले बस स्टँड. वरांच्या वरां आमी हांगा बसताले. पूण आज ही बस स्टँडाची जर परिस्थिती पळयशात जाल्यार भयानक आसा. म्हणजे एक राग इतलो येता की लेटर सुद्धा करून चीफ सेक्रेटरीक लेटर सुद्धा करून कदाचित ते सकयल पावला आसत हाजेर कारवाय जायना. काल जेन्ना रातचो गडगडसर पावस आयलो म्हाका परत बस स्टँडाची याद जाली. सो आज जेन्ना सकाळी आमी चेअरमॅनाक फोन केलो ऑफिशियली, लेट मी पुट इट ऑन रेकॉर्ड. कदंबाच्या चेअरमॅनाक जेन्ना फोन केलो तर चेअरमॅन आमकां सांगता की तूं मातसो एमडी कडेन उलय. एमडी कदंबा कडेन तूं उलय. कॉन्ट्रॅक्टर कोण जाल्यार आपल्याक खबर ना. म्हणजे खंयच्या लेवलाक हे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात, चेअरमॅन जातात. एक पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग विच कॅटर्स टू पीपल. म्हणजे कदंबा बस स्टँड असो की डायरेक्ट लोकांचो संपर्क येता. हाच्या पयलीं आमच्या महिला टिमींनी टॉयलेटीचो विशय घेतिल्लो की सगळ्याक. ताच्या नंतर सगळ्या कदंबा बस स्टँडाचे दुरुस्तीचें काम जालें आनी ते आमी आरटीओचेर मागीर घेतिल्ले की पत्र करतकच फायल मूव जाल्यो आनी खंय खंय टॅप सारके ना, नळ सारके ना, नळ ना, उदक ना, हे सगळे म्हापसा पणजे बस स्टँडार जाग्यार घाले. सो एवरी टायम सांगचें पडटा काय म्हणून. पूण आमकां सरकाराक 2 सजेशनां दिवपाक जाय. तुमकां खबर आसतलें हालींच कृशी महोत्सव जाल्लो हांगा आनी कशे पंडाळ घालून कशे तरेचे ताचे इव्हेंट मॅनेजमेंट जाले. सरकार एक बरें काम करता, इव्हेंट मॅनेजमेंट ते पॉवरफुल करता. सो कदाचित हांगा तर एक इव्हेंट करचो जेणे करून हांगा पत्रे पडटले आनी हो बस स्टँड बरो जातलो. एक बरो 1-1.5-2 कोटीचो इव्हेंट करा हांगा. ताजेर खावपाचें तुमी खातलेच पूण एटलीस्ट हांगा पत्रे पडून लोकांक फेसिलिटी तरी मेळटली. पूण आमी मागतात की फास्ट ट्रॅक करचे आनी पत्रे म्हाका दिसता फुडले 5-6 दिसां भितर घालून. इफ कॉन्ट्रॅक्टर इज नॉट लिसनिंग गव्हर्नमेंट हॅज टू पुल देम अप. कॉन्ट्रॅक्टराक पेनल्टी घालात न्ही. कायद्यान सगळ्यो गायडलायन्स आसात. कॉन्ट्रॅक्टर जर म्हणजे बेसिकली फॉलोअप करपाचें ना. 4 मंत्री आसा, मंत्र्यांक कोणाचे पडिल्ले ना जाल्यार हाजो अर्थ एक जाता की 4 मंत्र्यांचे चलना सरकारान. हतबल जाल्यात 4 मंत्री आनी ते कॅनॉट डेलिव्हर कितें म्हणटात ते रिनोव्हेटेड पोंडा बस स्टँड. कारण 4 मतदारसंघाच्या लोकांक खातीर हांगच्यान लोक वतात. भुरगीं वतात, पेशंटां वतात, सिनियर सिटीजन वतात, कामाक वतात ते लोक वतात. आनी आज आमी परत एक ट्वीट केला, प्रधानमंत्र्याक टॅग केला आनी ताका सांगला की तुवें लक्ष घालचें म्हणून. मिडिया भावांकडे मागता की मातशें हायलायट करचें कारण हांगा राजकारण ना. दीस इज अ पब्लीक इश्यू. हांगा वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक एक जाल्ले आहा.